ही जी न्हिदपाक वतगेत किंवा न्हिदिल्ले उठताना जी घोळ येतात तेका आमी म्हणटात BPPV. आयकुपाक मातशें कॉम्प्लेक्स दिसता पण आय विल सिम्प्लिफाय इट. सो BPPV म्हणजे बिनायन पॅरोक्सिझमल पोस्चरल वर्टायगो. तर बिनायन म्हणजे साध्या तरेचे, पोस्चरल म्हणजे जी तकली हालयतगत येता ती घोळ, पॅरोक्सिझमल म्हळ्यार सडनली जाता. सो इन सिंपल वर्ड्स ती घोळ जी सडन तकली हालयतगत जाता ताका आमी म्हणटात BPPV. तर BPPV जो कॉज आसा कानाच्या घोळेचो, कानाक लागून घोळ येवपाचो, हो सगळ्या कारणां मदलो मोस्ट कॉमन कॉज आणि मेजॉरिटी ऑफ द पेशंट्स आर नॉट रियली अवेअर अबाउट दीस प्रॉब्लेम. सो आमच्या कानाचो जो भितरलो भाग आसा, इंटरनल इयर, तातून बारीकशे पार्टिकल्स असतात विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बॅलन्स ऑफ द बॉडी. सो हे पार्टिकल्स वेगळ्या वेगळ्या कारणाक लागून, जशें की मातसो जर तकलेक केन्ना मार लागलो किंवा सडनली कोणी कितें उखलपाक बँड जालो किंवा एका जर्कान वयर पळयलें बी जाल्यार ते पार्टिकल्स हालतात अँड दॅट इज वॉट लिड्स टू दीस कंडिशन कॉल्ड BPPV. So is this because of the signals given by these particles or by themselves they cannot receive the signals properly? Just out of curiosity. Yeah. So these particles actually are supposed to be in a certain part of the ear. So जेन्ना ते आपल्या नॉर्मल पोझिशनांतल्यान हालतात तेन्ना they cause this abnormal movement. They send wrong, in simple words, wrong signals to the brain. So brain senses it as if body is losing balance and it gets manifested as घोळ, चक्कर येवप. हो जो BPPV असतात जातून जी घोळ येतात तेका सामके आपले क्लासिकल फिचर्स असता. तर पेशंटाक मोस्ट ऑफ द टायम घोळ येता जेन्ना ते बेडावेल्यान उठतात किंवा न्हिदपाक वतात किंवा सकाळ फुडें उठ्ठगच जेन्ना ती आपली सायड बदलतात, कूस बदलतात तेन्ना येवपाक शकता चक्कर, केन्ना किंवा ते बँड जाले काय येतात. आणि हाजो मेन फिचर म्हणल्यार दीस गिडीनस जी घोळ असता ती खूप थोड्या टायमा खातीर उरता, लायक फ्यू सेकंड्स टू लेस देन अ मिनिट. आणि इन बिटवीन द एपिसोड पेशंट इज कम्प्लिटली फायन. बट वेन द पेशंट गेट्स गिडीनस इट इज क्वायट सिवियर, खूप सिवियर पेशंटाक त्रास जावपाक लागता. सो पेशंट पॅनिक्स आणि पॅनिक जावन मागीर BP शूटअप जाता. सो वेन पेशंट कम्स टू द हॉस्पिटल तेका BP वाडिल्लो मेळटा अँड द मेन कॉज इज युजली मिस्ड आउट.